नमस्कार योकार गोवा टुनाइटा स्मिता आळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। जीएमआरकडेन रेव्हेन्यू शेअरिंगाची सुरुवात डिसेंबर 2024 सावन सरकाराचो निर्णय। सुप्रीम कोर्टात याचिका कोविडाक लागून कळाव। विरोधकांचो खंय बेठोच बोवाळ। मुख्यमंत्री म्हणटा लुकसाण ना। पावसाळी अधिवेशन 21 दिसांचे 15 जुलै सावन 17:40 वर्सां हुमकळिल्लो ओसीआयचो इशू तडीक लायलो बीजेपी सरकारान। मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक फक्त उलोवपूच। दक्षिणेचो सीट पडलो धर्मीक व्यासपीठाक लागूनच आमदार फळदेसाय ठाम। माविन म्हणटा एकचार राखचो आत्मपरीक्षण करात। सुदीन म्हणटा धर्मगुरूंचेर नाका गिरीशाची कागाळ। मादई राना संरक्षित वाठारात रावतल्यांचे हक्क दावे 24 जुलया आदी क्लियर करपाचे सरकाराच्या हायकोर्टाक उतर। व्याघ्र वाठाराविषयी कोर्टाची ऑर्डर चालीक लावन हालचाली। पणजी स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यांच्या कामांक वेळ वाडोवन दिवचो कंपनी हायकोर्टात 30 जून मेरेन मागलो प्राझ। सुनावणी 18 जूनाक मुख्यमंत्री म्हणटा आदी कामां मागीर कारवाय। पालकांक +92 कोड आशिल्ले फेक फोन कॉल। मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना। पैसे मागल्यार दिवचे न्ही। सायबर सेलाची नजर। कॉलांक रिस्पॉन्स दिवचो न्ही म्हणून उलो। आणि जम्मूत एकार एक आतंकवादी हल्ले। सगळे काउंटर टेररिझम उपाय चालीक लायात। उंचेले बसकेत सुरक्षेचो नियाळ घेवन प्रधानमंत्र्याचो आदेश। एनएसए दोवालाक मुजतवाड। खबरो विस्तारान। मोपा एअरपोर्टाविशीं जीएमआरकडेन रेव्हेन्यू शेअरिंगाची सुरवात डिसेंबर 2024 सावन करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो। मुख्यमंत्री म्हणटा विजयाच्या आरोपांनी तथ्य ना। सुप्रीम कोर्टातली याचिका आनी कोवडेच्या अरिश्टान विमानतळ उसरां सुरू जालो म्हणून खंय रेव्हेन्यू शेअरिंगाक कळाव। सरकारी तिजोरेक लुकसाण ना। मुख्यमंत्र्याचे रजाव। It is the date of the appointment of the consultant हो 4 September 2017 हाका डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट जालो। कन्सेशन पिरियड 40 वर्सां खातीर आशिल्लो 4 September 2017 to 3 September 2057 पर्यंत। Construction of the period for the 3 years 1095 days from the 4th September 2017 to the 3rd September 2020 पर्यंत आशिल्लो। Operational period it is actually 37 years from the 4th September 2020 to the 3rd of September 2057 आशिल्लो। Exemption for the payment of the annual premium is a 2 years ताका exemption आशिल्ले which is the 4th September 2020 to the 3rd of September 2022 आशिल्लो। Payment of the annual premium which is in 35 years from the 4th September 2022 to the 3rd September 2057 आशिल्लो। आता हातूर कितें कितें जालें तर पयलो विशय जो आशिल्लो इट इज इन सुप्रीम कोर्टात आमकां डिले जालो which is a 2 years। द कमेन्समेंट ऑफ द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द एन्युअल प्रिमियम त्या खातीर डेटी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डेटी हांगासर पयलीं बदलल्यो त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या डिले खातीर आनी वीच इज ऑलमोस्ट 634 days वीच इज फ्रॉम द 3rd September 2020 टू द 30th of May 2022 हो जो सीओडीचो एग्रीमेंट आशिल्लो तो 4th September 2022 टू 31st of May 2024 म्हणजे जी डेट थंय सांगिल्ली पळय न्ही ती सुप्रीम कोर्टाच्या 2 वर्सांच्या 634 डेजाच्या डिले उपरांत 31st May 2024 तेज्या वेळार हे सगळें करता आसतना फायलीन कोविडाचो जो ताका पिरियड कन्सेशनल जो दिवपाक जाय आशिल्लो वीच इज अ 6 months मिन्स 180 days तो 180 days हातूर धरून आशिल्लो म्हणून ती डेट आशिल्ली फायलीर आनी फ्लोर ऑफ द हावस जी आसा पळय न्ही 31st of May 2024 सांगल्या। 180 days जे आसा हे तांकां अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दिल्या। विरोधक अननेसेसरी हेजो खूब व्हडलो बावू करून खूब मोठो लॉस म्हणून दाखयता पळय न्ही स्टेटीक 1 रुपयाचो सुद्दां लॉस करपाची आमची इच्छा ना आनी करचें ना हें सांगता। आमकां आमच्या कन्सेशनरा कडल्यान आमकां जें आसा पळय न्ही 7th of December 2024च्यान रेव्हेन्यू शेअरिंग जी आसा पळय न्ही सुरवात जाता। इट इज एप्रोक्सिमेटली एन्युअल रेव्हेन्यू विल बी फ्रॉम द 150 to 200 हाज्या मदीं बट तोय बी
36.99 रेव्हेन्यू शेअर जो आसा ग्रॉस रेव्हेन्यू शेअरिंग हो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो सुरवात जालो. It is under the Article 36.2, which is an epidemic, COVID-19, its implication, which is the force major. It is in 180 days. Exactly. ताणे आमच्या कडेन जानेवारीच्यान मागलेला, बट स्टील आमी तरी सुद्दां ते दिवंक ना. आमकां 5th of January 2025 पर्यंत मागताले. आमी तो सारको 180 डेज धरून 7th of December 2024 पर्यंत दिले. पावसाळी अधिवेशन 21-22 दिसांच्या करपाच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत थारला. गोंय विधानसभेचे अधिवेशन 15 जुलय सावन सुरू जातले म्हणून बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान सांगले. ओसीआयचो इश्यू खंय फाटली 40 वर्सां हुंकळिल्लो. आमच्या सरकारान तडीक लायलो. मुख्यमंत्री म्हणटा विरोधक फक्त उलोवकूच उरले. फूल सेशन आसतलें, कर्टेल करपाचो प्रश्न येना. सगळें कन्सिडर करून फूल सेशन आसतलें. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 22 डेज कितें आसता, 21 काय 22 डेज ते हांवें कॅल्कुलेट करून ते भितूर ठरता. रिवोकेशन किंवा सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट हे OCI कार्डा खातीर दोनूय इश्यू जे आसा पळय न्ही ही युजफूल जातली. गोंयकार ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला त्यांच्या खातीर तेंची हांगासली प्रॉपर्टी आसतली, तेंचे बाकीचे सगळे रिलेटेड ऑल द इश्यूज म्हणजे त्यांच्या भुरग्यांचे पासपोर्ट मेळपाचे इश्यू अशे वेगवेगळे इश्यूज बरेच जाण म्हणजे कॅथलीक भाव किंवा हिंदू भाव जे पोर्तुगाल पासपोर्ट घेऊन भायर गेल्या वेळ प्रत्येक फावटी म्हणजे त्यांचो जो एसोसिएशन आसा म्हणजे गोवन फॉर दुबय परत पोर्तुगाल अशे वेगवेगळी एसोसिएशन म्हाकाय रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. तेंची वेगवेगळ्या एसोसिएशनाच्या फंक्शनाक हांवूय गेला. टायम टू टायम तांकांय प्रॉमीस केला तो इश्यू पयलो इश्यू आमचे होम मिनिस्टर हेंच्यांनी रिजॉल्व केलो. त्या खातीर होम मिनिस्टरांचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा समेस्त गोंयकारांच्या वतीन. कारण आयज पर्यंत जे खूब आपूण तेंचे कैवारी म्हणपी आनी तेंचे म्हणपी हेंचे सरकारान केन्ना करूंक नासले, आमच्या सरकारान केले. हाज्या खातीरय बी हांव गोंयकारांच्या वतीन होम मिनिस्टर आनी प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी यांचे अभिनंदन धन्यवाद म्हणटा. धर्मीक व्यासपीठाचो गैरवापर जाल्ल्यान बीजेपी दक्षिणेचो सीट हारल्या म्हणून मानपाक मामीन तयार ना. ते वटेन धर्मीक व्यासपीठान वाट लायली म्हणून सुभाष फळदेसाय ठाम. मुख्यमंत्र्याचो नो कमेंट. दक्षिणेचो सीट धर्मीक व्यासपीठाच्या गैरवापराक लागूनच हल्ले म्हणून बीजेपीचो म्हणयारो गिरीराज उलयल्लो. गिरीशान गिरीराज आनी आमदार संकल्पाचेर मडगांवां पुलीस कंप्लेन केल्या. दक्षिण गोंयांत सुमार 13,000 मतांनी काँग्रेस उमेदवार विर्यातोन बीजेपीचे उमेदवार पल्लवी देपोक हारयली. हाका कारण धर्मीक फुडारी अशे बीजेपीचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकाराचो दावो. दक्षिणेंतलो मंत्री माविन गुदिनो हे मानूंक तयार ना. तो म्हणटा ज्या जाग्यार कमी मतां पडल्या ताची कारणां पक्षान सोदपाक जाय. So many things happen at election time. Elections are now over. There should be peaceful coexistence. We should forget everything. This is not the time to debate that. As a party, we have to introspect. आमी चिंतून आमी पळोवपा जाय कित्या कारणां लागून आमकां कमी लीड थोडे कडेन मेळ्ळी ती. हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. एका दोश दी तेका दोश दी हें सारकें ना. सी आय थिंक there is something called immediate reaction. Person feels very strongly about something. Now time has passed. It is time to get back to work for the people of Goa. We have got back to work for the people of Goa. Same goal. We all have the same goal to work for the people. दुसरो मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा हाचे पयलीं वेंचणुके वेळार अशें घडटाले. हे फावट वेंचणुकेक मोठ्या प्रमाणात धर्मीक व्यासपीठाचो गैरवापर जाला. पण तुमका इफेक्ट जाले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाले तुमका जशें दिसता? माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्याकडेच तशें जाल्लें आसा कळ्ळें न्ही. तुम्ही एग्री आसात? जे गुरू आसात तांचे कडच्यान खूब मोडे म्हणजे कॉन्सल्टेट एक सायडीन करपाचें जालें. सो इट इज युज्युअल हें आसा ह्या वेळार चड जालें. अदरवायज पसून तें जातलेंच न्ही. सो दॅट इज नॉट अ रिजन. वी हॅव टू फायंड अ वे आउट. जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या विशीं उलोवपाक तयार ना. सुदीन म्हणटा धर्मीक गुरूंचेर बोट दाखोवप योग्य न्ही. पृश्ठ प्रत्येक जे आसता ते पृश्ठ प्रत्येक समाजाचे आसता. आमच्या हातूंतूय पृश्ठ आसा, कॅथलिकांतूय आसा आनी दुसऱ्या समाजांतूय ते आसा. आनी तांचे एकूच आसा तांणी बरे लोकांक बरे विचार लोकांक म्हणप. कोणीय जर तातूंत एक्टिवली पॉलिटिक्सान आयला तें बरोबर न्हय.
पूण तरी आसतना त्या विशयाचेर हांव कांय उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की आमचेच कार्यकर्ते कमी पडल्या आनी त्या खातीर आमी तो सीट लूज जाला. जे कार्यकर्त्यांनी बरें काम करपाक जाय आशिल्लें ते कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आमकां दिसूना हें सामकें सर्वश्रूत आसा. 11 जे मतदारसंघात आमकां लीड आयला त्या मतदारसंघात जर आमी लीड आनी 2-2 हजार मतांनी वाडयल्ली जाल्यार गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. हे सगळें कार्यकर्ते खातीर लूज जाला म्हणटात म्हणना की म्हाका दिसना बाकीच्या हांकां लागून आमी लूज दिला अशें दिसना. आमच्याच कार्यकर्त्यांनी काही लोकांनी आमचे वेगळे तरेन काम केल्लें हे गोश्टी जाल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीन मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर गिरीराज पै वेर्णेकारा आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ केल्या. एक कॉम्युनल हेट्रेड 2 गटां भितर झगडी घालप हो तेंचो उद्देश आसा आनी त्या खातीर आयज हांवें मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर फॉर्मली वचून कंप्लेन दिल्ली आसा. गिरीराज पै वेर्णेकर आनी संकल्प आमोणकर जेणी काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन चर्चीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय रानां संरक्षीत वाठारात रावपी लोकांचे आनी अनुसूचित जमातीचे रानां हक्क आनी दावे निश्चित करून सगळे अर्ज 24 जुलया पयलीं क्लियर करता म्हणून गोंय सरकाराची हायकोर्टात जाप. 30 जुलयाक हायकोर्टा मुखार परत सुनावणी. म्हादय संरक्षीत वाठार टायगर रिझर्व घोशीत करपा विशीं हायकोर्टात सुरू आशिल्ल्या याचिकेचे सुनावणे वेळार सरकाराची जाप. मोदी 3.0 सोपूतविधीच्या दिसा सावन आतंकवादी काश्मीरात परत एक्टिव्ह. आता आतंक जम्मूत पातळटा. 3 दीस सेगीत 3 आतंकवादी हल्ल्यांची दखल घेवन प्रधानमंत्र्यान सुरक्षा वेवस्थेविशीं घरमंत्री अमित शाह आनी NSA बरोबर उजेली बसका घेतली. सगळे काउंट टेरर उपाय एक्टिव्ह करात म्हणून निर्देश. रक्षा सल्लागार अजित दोवालाक मुजतवाड. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कितल्याशाच पालकांक +92 कोड आशिल्ल्या नंबरा वयल्यान फोन कॉल येतात. कोणेच भिवपाची गरज ना. कोणाय कडेन पयशे मागल्यार दिवचे न्ही. फेक कॉलांचेर मुख्यमंत्र्याचो खुलासो. असले कॉल कोणाक आयल्यार उखलचे न्ही. रिस्पॉन्स दिवचो न्ही. सायबर सेल नजर दवरून आसा. विशय केंद्रा कडेनूय व्हेला. मुख्यमंत्री सांगता. आज प्रेसाचेर सोशल मिडियाचेर ही न्यूज वाचल्या उपरांत हांवें म्हज्या होम डिपार्टमेंटा कडेन व्हेरीफाय केलें. व्हेरीफाय केल्या उपरांत बऱ्याचशांक +92 ह्या नंबरा वयल्यान तो कॉल सुरू जाता आनी सगळ्या पॅरंट्सांक अशा पद्दतीचे कॉल्स येवपाक लागलेले आसा. कोणीच पॅनीक जावपाची गरज ना आनी कोणीच कोणाक पयशेय दिवपाची गरज ना. कोणीच कोणाक किडनॅपूय करूं ना. इट इज एन वर्च्युअल प्रायवेट नेटवर्क. डिफरंट कंट्रींतल्यान अशे कॉल करतात आनी तेज्या वयल्यान आपलो अकावंट नंबर दिवन तुजे पयशे अकावंटाचेर घाल हेंय सांगतात. बट आपली भुरगीं ही सद्या खंय गेल्यार थंयसर सेफ आसात आनी स्टेटींतल्यान कोणूच कोणाक किडनॅप करूंक शकना. आमचे त्या खातीर जी सेक्युरिटी आसतली, जी सेफ्टी घेवपाक जाय ते आमचे होम डिपार्टमेंट घेता. हाजी कंप्लेन ऑलरेडी आमच्या सायबर क्रायमा कडेन आयल्या. सायबर क्रायम ऑलरेडी हेजेर जे वर्च्युअल प्रायवेट नेटवर्क आहा पळय न्ही, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमी हेजेर कम्युनिकेशन सुरवात केलां. हाजेर कितें करून ते कशा पद्दतीन नेटवर्क कट करप तो वेगळो विशय, तो सुरू आसा. पण लोकांनी पयल्यान पयलीं अशे कॉल जे आसा ते एंटरटेन करचे न्ही. आनी तिसरी गजाल, अशा पद्दतीन खंयसरूच म्हणजे स्टेटीत असो खंयचोच इन्सिडंट जावंक ना. वगीत लोक हांगा जाला थंय जाला हें म्हणत आसता. खंयचोच इन्सिडंट जावंक ना. त्या ते कोणीच हेंच न्हू, लोक बऱ्याच जाणांक बेश्टेच फोन करून पयशे घाल म्हणटात. थोडे लोक घालतातूय बी पयशे. ह्या हो ते विशय तर वेगळो. ते अशा पद्दतीन लोकांनी अननेसेसरी जे टेलिफोनीक कॉल येवन पॅनीक जाता पळय ते जावचे न्ही.
पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर वेळ वाडोवन दिवचो म्हणून इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडान हायकोर्टात अर्ज घाला. कंपनीन 30 जून मेरेन प्राझ मागला. फुडली सुनावणी 18 जूनाक जातली. बाबूश म्हणटा कामां पुराय जावनी कंत्राटदाराचेर कारवाय उपरांत जातली. मुख्यमंत्री 30 भाशा उलयता. एक सांगता पळय तो तेंचेरूय एक्शन जातली. एकदां काम सोंपोनी म्हणून रावला हांव. कन्सल्टंटाचेर ऑलरेडी एक्शन जाली, ताका काडून उडयलो आमी. कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहा पळय न्हू तांच्या कडल्यान सगळें काम कंप्लीट करून घेवपाचें असलें. मदीं थोडेशें कशें आसा काही कामां जी आहा परत त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान त्याच पयशांनी आमी ती परत करून घेतला. खंयसरूच एडिशनल जे आहा ते घेवंक ना. कन्सल्टंटाच्या तेजेर ऑफिशियली जी रितसर तेज्या एग्रीमेंटा प्रमाणे जी एक्शन घेवपाक मेळटा ती सगळी एक्शन तेजेर घेतली. थँक्यू. स्मार्ट सिटी सर स्मार्ट सिटी चालू आहा स्पेशल स्पेशल कंप्लीट जातो स्मार्ट सिटी तेन्ना एक्सटेंशन ते डेट दिल्ले म्हणजे डेट एक्सटेंशन मागले तेंच्यांनी कित्याक एक टायम दिला ना. हांव जाणा ते 7 तारीख कितें सांगलेलें तेरे पण आतां पावस पडलो. आय डोंट नो वॉट इज द काडून फक्त एक्शन करपाक जाय. एक्शन आमी घेयना न्हू. एक्शन घेवपाक वयले मनीस. So it is high time that they should realize and this consultancy business we should be stopped. I think we have got our departments in PW department. All the other departments are there who has got basically say chief engineers are there who are knowledgeable much more than these consultants are. विजयान PM लेटर केल्या स्मार्ट सिटीचेर एक्शन कितें जाल्यार घेवचें म्हणून. See, कितें एक्शन कितें घेवपाचें आहा एज फार एज आवर गवर्नमेंट इज कन्सर्न वी विल टेक एक्शन इफ नीड बी. इफ कॉन्ट्रॅक्टर हैज नॉट डन हिज ड्यूटी और नो एज फार एज ही हैज डिफॉल्टेड एज फार एज दिस थिंग इज substandard work is concerned, that will be taken care of. Let the smart city work be completed first. After that only, once that is complete, then we will know what are the forward. मडगांव पालिकेत 17 लाखांच्या रेव्हेन्यू फ्रॉडात LDCक सस्पेंड केला. ह्या प्रकरणात खर कारवाय करची म्हणून मडगांवचे नागरीक पालिकेचो CEO आनी नगराध्यक्षाक मेळ्ळे. सस्पेंड केल्ल्या NDC आड पुलीस कागाळ करून पुराय येणावळ रिकवर करतले म्हणून CEO सांगता. So immediately on Tuesday I have suspended him and we are verifying how much amount which is there, because we should know the exact amount and then we will file today or tomorrow we will file the police complaint भी किती केला. Yeah, no, police we are in the process of filing the police. आणि recovery suit sir तुमची. Recovery we have to just we are waiting to see whether he is paying or I don't think he is going to pay. We will see how much amount is there in his provident fund account or other ways of recovery. But now that money is not in his account, sir, bank account. No, we are trying to find out now. We are trying to take a statement from the bank of his account. That this thing is has to there should be a FIR, no? FIR. Whether how many accounts he is holding. No. A person can hold. Individual capacity, how many accounts he is holding is not our look. That's what that will help you to recover, no? Through the police. If he is having a different account and if there are different account and the money is there in his account, then we will definitely recover. आम्ही आता चीफ ऑफिसरा मेळ गेल्ले फक्त ताका विचारपाक रिकवरी कशी जातली कित्याक हें जें कारस्थान पळयलें जाल्यार रिकवरी जावपाची सामकी मुश्कील आसा. आनी आतां जें सस्पेन्शन म्हणटा सस्पेन्शन म्हळ्यार कितें सस्पेन्शन म्हळ्यार पयशाच्या 50% पगार पावतलो तोच 50% ह्या रिकवरी हितून यूज करताले आनी विदावट काम नासतना 50% पगार मेळटलो. सो टॅक्स पेयर तेगेलो ऑल लोन आय मीन हें जाल्लें आहा मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लें आहा तें टॅक्स पेयर तेका 50%आन भरतलो. सगळें जालें म्हणटकीर मागीर उरता 50% ताका मेळटलो. पूण हे सिस्टम कितें म्हाका कांय समजना. म्हणटून तेणें क्लेम केली की कॅश आपण नाच म्हण मुगोडे ओन्ली QR कोड आहा तेच आपण रिफंड करपाक शकता. चीफ ऑफिसराली एक ऑर्डर आसा तातूंत भितर ताका अपॉयंट केल्लो आसा. इतली मार्केट इन्स्पेक्टर आसा TO आसा आनी हाका कित्याक करपाक जाय आशिल्लो. इतली मार्केट इन्स्पेक्टर आसा आनी हाका कित्याक करपाक जाय क्लार्काक. एक्झॅक्टली. आनी वयल्यान ते सांगता तशें करून मोबायलाचेर QR कोड स्कॅन करपाक लायले ताणें ते वेंडरां कडेन. म्हळ्यार इतले तुमकां हें ना लॅक्सिटी तुमची ओके केलें कलेक्शन जालें जाल्यार एटलीस्ट नेक्स्ट डे तुमी चॅक करा न्ही हितून आयल्यार काय म्हण. सांत आंद्रे वाठारात बिराडाक रावतल्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें काँग्रेस ब्लॉक समितीचे आक्षे पुलिसांक निवेदन. रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची म्हणून मागणी. रातच्या कांय कडेन दुबावीत अनवळखी गाडयो घेवन भोंवतात. चोरयो गुन्यांव घडच्या आदीं पुलिसांनी कारवाय करची.
आक्षे खंय आनीक पुलीस फोर्स दिवचो. भाड्याक दवरतात ताका ताणें फॉर्म म्हणजे सरकारचे जे कायदे आसा ते ताणें फॉलो करूंक जाय आनी त्या पद्दतीन तें करपाक जाय. पुलीस स्टेशनाची सँक्शन इतली आनी इतलो स्टाफ आसा आनी ते सांगता म्हणून की काम करपाक आमकां त्रास जाता. हो प्रश्न तुमी तांकां विचारूंक जाय सरकाराक. आमी त्या बाबतीन कांय करूं शकना. पेट्रोलिंग वाडया कित्याक ती अशी एरिया जाता की थंयसर हालचाल मातशी कमी आसता. सो कितेंय अशें आतां पावस पडले असल्या कारणान घरांनी कोण वचचो ना पळोवपाक. सो ताका लागून पेट्रोलिंग वाडयल्लें असल्या कारणान एक मातशें टू बी ऑन अ सेफर सायड ताका लागून आमी हे मेमोरेंडम दिल्लो आसा हांगासर. एक वाड्यार समज तूं एक 100 घरां आहाय तितून 70 घरांक लोक ना आनी तितून फकत सिनियर सिटीजन रावताय आनी आमी हे प्रोएक्टीव एक्शन घेयलां विथ हेल्प ऑफ दोंड मेमोरेंडम दिवपाक. कित्याक दॅट आयसोलेटेड प्लेसीस जे जाणटी बॉलकां पासून तांकां येवपाक त्रास जाताय ते एरिया पावस पडलो म्हणटो कोणूय वचना आनी बायकान रातचे 3:30 कितें जालें म्हणटो ते स्पीड बायक्स लायक ती फास्ट वयताय त्यो बायक्यो त्यो घेवन रावंड मारताय भुरगीं हेल्मेट घालून. सो वी कॅनॉट आयडेंटिफाय दोज पीपल आनी आमी नकोय ते होरें आमचे गांवचे जाल्यार. फॉर एग्जाम्पल हांवूय जाता लेट घरा वयता म्हाका वाटेर कोण भुरगीं दिश्टी पडटाय ते वळखीची न्हू. सो वॉट वी रिक्वेस्टेड डोंट दॅट एटलीस्ट वील गिव tenant verification so that at least police knows who they are roaming around. कोण रातची भोंवताय कितें करताय ते. पोन्ने गोंया पुलीस स्टेशनाच्या बिल्डिंगेचो मुख्यमंत्र्यान सप्टेंबरात बुन्यादी फातर घाल्लो. अजून काम सुरू जाल्लें ना. पुलीस स्टेशन दुसरे कडेन शिफ्ट करच्या पयलीं काम करप शक्य ना. सांताक्रूज आउटपोस्टात शिफ्ट करचें म्हणून खंय पुलिसांक सांगलां. नोव्हेंबरांत एक्सपोजिशनाच्या सुरक्षेक आडखळ नाका म्हणून खंय शिफ्टिंग फुडें धुकलिल्लें. सध्या आमी आसा ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्या भायर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. तेजी परिस्थिती कितें आहा ती तुमकां दिसता आसतली. तेजेर वयर ताडपत्र्यो घालून सध्या हांगासर काम चलता. जे 18 सप्टेंबर 2023 जे गोंयचे मुखेलमंत्री आसा तशेंच स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय हांच्यांनी हांच्या उपस्थितीन हांगासर जो नव्या पुलीस स्टेशनाचो फावंडेशन स्टोन घाल्लो आनी तेन्ना जे चीफ मिनिस्टर आसा तांणी सांगिल्लें की वर्सा भितर ही जी नवी बिल्डींग हांगासर जातली तेजें काम पुराय जातलें. कारण 21 नोव्हेंबर 2024च्यान 5 जानेवारी 2025 मेरेन ओल्ड गोवा जे एक्सपोजिशन आसा तें जावपाचें आसा. प्रोजेक्ट अस्तित्वात येवपा खातीर आनी आयचो फावंडेशन स्टोन आमी लायला. फुडल्या वर्सभराच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर प्रशस्त अशी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान आमी आमच्या होम डिपार्टमेंटाक सगळे कडेन दिता. त्या वर्साभराच्या पयलीं आमकां हांगा हें येवपाचें आहा आमचें एक्सपोजिशन तेच्या पयलीं गांवच्या पयलीं रेडी करतले. पूण हांगासर जेन्ना आमी आयज पळयता जाल्यार हांगासर फक्त तो फावंडेशन स्टोन जो घातिल्लो तो आसा आनी जी परिस्थिती आमकां सद्या जी दिसता ती तुमी पळोवपाकूच शकता की ताडपत्र्यो घालून हांगासर काम चलता. मेळटा ती म्हायतीनुसार की हांगासर तेंचे शिफ्टिंगा खातीर तांकां ऑर्डर आयल्या. ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाच्यान जे सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंयसर शिफ्ट जावपाक तांकां जे नोटीस आसा ती आयल्या. पूण ते सध्या शिफ्ट जावचे ना. कारण जर ते ह्या वेळार जर हांगासरल्यान सांताक्रूज शिफ्ट जाले जाल्यार एक्सपोजिशन 21 नोव्हेंबर 2024 जेन्ना एक्सपोजिशन चालू जाता तो मेरेन हें काम पुराय जावचें ना आनी मागीर खुबश्यो अडचणी जे पुलीस आसा तांकां येवपाक शकता म्हणून ते आजून शिफ्ट जावना. एक्सपोजिशन जातकीत मागीर हांगासरल्यान जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे स्टाफ आसा ते सांताक्रूज जो आउटपोस्ट आसा थंय शिफ्ट जातले आनी तेजे मागीर हें जे पुलीस स्टेशनाचें काम आसा तें चालू जातलें. प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव स्वप्नील तारी. मडगांव काणकोण हायवेर धर्मापुरा एक्सिडेंट. एक मोटार मिनी टेम्पो आनी 2 स्कूटरींचो अपघात. एकली बायल अकस्मात रस्त्यार मदीं आयिल्ल्यान तिका चुकोवन गाडी भायर घाली. ती मिनी टेम्पोचेर आदळ्ळी म्हणून मोटारीचो ड्रायव्हर सांगता. 3 जाणांक खंय मायनर दुखापत. तो स्कूटर वालो आसा पळय लेडीज ती मोदे आयले ते पळयले ना डायरेक्ट आयले हांव ते वाचोवपाक गेलो ते मुकले आनी दुसरे रिक्षावाला सगळे हे जाले. तू गाडी खंयची घेवन आशिल्लो? मागीर इंजर्ड बी कोण आहा? इंजर्ड म्हाका हाती लागले पळय आनी मुगे मिसेस आसा पळय ते आख्खे घुवड येवन हे जाली. आतां ते डॉक्टरा कडेन रिक्षावाल्या कितें जाला बी? पाया मातशें लागला. आनी चेडवां त्या
म्हणजे बापय आशिल्लो फाटीं आनी केटेकार आशिल्लो कांय जालें खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.